तुम्ही म्हाका दिसता सुपारीचे तुम्ही म्हाका दिसता पीक काडटा कितलीशींच वर्सां जाली. ह्या वर्सा जो पावस पडला आनी आतांय बीन काल पयलीं जो पावस पडला, जसो आमी म्हणटा तशें पावसाळे कशें म्हणटा पळय त्या प्रमाणे तुमकां ह्या वर्सा कितले सुपारीचें लुकसाण जालां आनी कितें तुमी आतां सद्या? सर्वसाधारण म्हाका 15 क्विंटल सुपारी जाता. हांवें तेन्ना इंटरव्यू दिल्लो तेन्ना म्हागे बायलेन सांगलेलें 15 क्विंटलांचे चडांत चड. आतां म्हणजे ह्या दिसा आनी पडल्या सुपारी. सर्वसाधारण 1 क्विंटल बी सुपारी मेळ्ळ्या अंदूच्या पिका बरी आसा. म्हणल्यार 15 क्विंटल काडटाले तुमी? 15 क्विंटलांतले टोटल 14 क्विंटल सुमार सुपारी सगळी हें करून घातलेली आसा वयर माळयेर. हे मोस्टली पावसाक लागूनच तुमकां पावसाक लागूनच. आमी वखद मारपाचें ते 2 फावटी मारले. एग्रीकल्चराचे मनीस येवन तेन्ना तेजे नंतर तुमी व्हिडियो केलो. आमचो CM किंवा आमी हाका सुद्दां मेमोरंडम दिल्लो, कांयच करूं ना. आमदारा दिल्लो. सो आतां एग्रीकल्चराचे सुद्दां मनीस येवन पळोवन गेले हांगासर? हय हय. पण अजून पर्यंत तुमकां काय नुकसाण भरपाई अजून काय मेळोंक ना? कांयच ना. एका गोश्टी आतां 2-2.5 म्हयने जाले. 2.5 म्हयने जाले. सो ही मागीर आतां सुपारी कितें जाता? कुसता काय पावसान कितें जाता? हें जाता झडटा? तशें न्ही. आतां ती जी पळय पडलेली ती सोलून आतां तिचो सद्या फोंड्या सब यार्डान घेतात 220 रुपये किलो वेस्ट म्हणून. वेस्ट म्हणून. आनी बरी सुपारीचो कितें दर आसा? बरीचो सुपारीचो दर आतां सद्या म्हाका दिसता 220 की 230 की 240 असो कितें आसा. आजचो दर कितें तो खबर ना. पण हे आतां जवळ जवळ 14 क्विंटल सुमार ह्या वर्सा तुमचें लुकसाण जाल्लें आसा. ऑल टोटल लागीं ह्या पावसाळ्या हांवें 70,000 रुपया जमनी पुरलेले. 70,000 रुपया. आतां सरकारा कडेन कितें मागणी तुमची? कितें तुमकां मदत करची? कारण की मदत दिवपाची. त्यांनी आपण आतां भात शेती शेत आसा ते सगळ्या आगापुरांत तर एकूच शेत उरलां. शेती सोंपलीच. शेती काबार जाली. शेती आतां हांगासर येदी व्हडली सगळी शेतवड उंडी वयल्यान स्टार्ट ती अप टू आडपय पर्यंत. आनी मदें तितून भितर एकूच शेत आगापुरा रोयता. बाकी सगळीं शेतां पाडंग.